आणि बरें जें नुस्तें आहा तें गोंयकारांक प्रोवायड करताले आमी. बरें नुस्तें गोंयकारांक मेळटलें हेची हांव गॅरंटी दितां. नुस्तेमारी मंत्री सांगता गोंयकारांक ताजें नुस्तें दिवपाचे खंय गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपणवाल्या फॉरवर्ड सरकाराचे यत्न. मात गोंयकारांची शीत कडी आतां सेफ उरिल्ली ना. एफडीएन मडगांव होलसेल मार्केटात नुस्त्याची सॅम्पलां घेवन फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह रिपोर्ट वाऱ्यार घालो. प्रुडंटान पयलीं एक्सपोज केलो आनी न्यूज वारे कशी पातळ्ळी. उपरांत नुस्तेकारांचो प्रेशर. मडगांव सावन म्हापशा मेरेन मार्केट बंद आनी मंत्र्याक मेळपा मेरेन हालचाली. सांज मेरेन एफडीएचो सूर बदल्लो. आतां बाबडी एफडीए सांगता नुस्त्याचेर मेळिल्ले फॉर्मेलिन परमिसिबल लिमिटात. दोतोर म्हणटात फॉर्मेलिन कॅन्सराचेर पडटा. परमिसिबल लिमीट म्हणून आसूकच शकना. फॉर्मेलिन इज अ नोन कार्सिनोजेन. तो कॅन्सर करपाची केमिकल तो कॅन्सर 100% जाता. तें जर आमी परत परत घेतले जाल्यार अशें नुस्तें प्रिजर्व करपाक किंवा खंयचेंय जेवण प्रिजर्व करपाक फॉर्मेलिन घेवन म्हाज्या प्रमाणे समाजाक सामकें खतरेचें. सो देर इज नथींग लायक परमिसिबल लिमीट ऑफ अ कार्सिनोजेन. वी मस्ट सीक टू एलिमिनेट फॉर्मेलिन एज अ प्रिझर्वेटिव्ह. हालीं कॅन्सराचें प्रमाण वाडटा. ताचें मुखेल कारण जेवणांतली केमिकल्स. एफडीएन राजकी सोल्युशन दिवचे परस सायंटिफीक सोल्युशन दिवचें. सायंटिफिकली एफडीएन सोल्युशन काडपाक जाय. इट शूड नॉट बी अ पॉलिटिकल सोल्युशन. कॅन्सराची एक एपिडेमीक सुरू जाल्या पयलीं म्हाज्या प्रमाणे खूब लोक मानतात जितले केमिकल्स आमी घेतात पळय आमच्या जेवणान आमच्या वाऱ्यान आमच्या उदकान दोज आर द रिजन्स वाय कॅन्सर इज गेटिंग टू बी सो रॅम्पंट इन दीस कंट्री. सो प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. गोंयचे लोक फक्त 2 दीस तापतले रागार जातले आनी मागीर न्हिदतले जाल्यार देवा खबर. मॉर्गानी मनशाच्यो डेड बॉडी आनी हॉस्पिटलांनी अवयव प्रिजर्व करूंक ते फॉर्मेलिन वापरतात. फॉर्मेलिन एंटीसेप्टीक, डिजेंटिफेक्टंट आनी जर्मिसायडूय म्हणून वापरतात. मनशाच्या पोटात वता त्या नुस्त्याक ते कशें कितें वापरूं येता हो मोठो प्रश्न. हे फॉर्मेलिन हाताक सुद्दां लागूंक दिनात. नुस्त्याक लायतना कशे ग्लावज घालचे पडटात ते पळयात. ताचे वेल्यान हे केमिकल कितले घातक ते कळपाचें. परमिसिबल लिमीट उरले कडेकूच. हे फॉर्मेलिन मनशाच्या आंगात गेल्यार कितें भोगचें पडूं येता ते पळयात. हो फॉर्मेलिनाचो डेडली इफेक्ट. दोळे व्हांवप, नाक व्हांवपा पासून श्वास आनी कातीचे रोग, दमो ते ट्युमर आनी कॅन्सरा मेरेन. पळयात फॉर्मेलिनाचो घातक इफेक्ट.